पॉझिटिव्ह विल कम आउट. तुम्ही दावा केला उमेदवार दिवची अशी कितें आसात न्ही आमचो गोष्ट ना तेन्ना आमकां राजेश बाबांनी सपोर्ट दिल्लो आसा तुमच्याच कडेन. सो समथींग पॉझिटिव्ह वील वर्क कीप वर्किंग. केन्ना पर्यंत जाहीर जातली म्हाका उमेदवार कांयच खबर ना. दिस इज आय हॅव जस्ट कम टू मीट द प्रेसिडेंट अँड द कमिटी. दॅट्स इट. नथींग एल्स. आय हॅव नो आयडिया अबाउट इट. तुमचे दोघांचे नाव फुडें येता. तुझे नाव फुडें जे कितें पार्टी डिसायड करतले त्या प्रमाणे आमी फुडें सरतले. वॉटेवर पार्टी डिसायड. जशें राजेशान म्हणलं की समज तुमकां टिकेट जाली ती तुमकां सपोर्ट करता. तुमकां कम्प्लिटली वॉटेवर पार्टी डिसायड्स वी आर विथ द पार्टी. तांकां जर तिकीट दिली तुमी तांकां सपोर्ट नॉन इन करता. द स्टेट वॉट इफ इट गोज टू राजेश आय एम विथ राजेश. इफ इट कम्स टू मी राजेश इज विथ मी. हे फुडले 6 म्हयने खंयच्याय परिस्थितीत कोणें काँग्रेस जिखपाक जाय हेजेर काम करतले हें म्हाजें उतर आसा. ते तरेन बीजेपी सुद्दां स्टेटमेंट दिता की 100% ते जिखतले म्हणून. आनी तुमी बीजेपी पळय सिंपल एक प्रश्न आसा. आज असेंब्ली आसा चल्ल्या की बंद जाली. बीजेपीन चिंतपाक जाय की अख्ख्या गोंयान पयलीं म्हळ्यार 6 म्हयने तांच्यांनी इलेक्शन घडोवन हावना. दुसरी गजाल इलेक्शन 9 एप्रिलाक अशें कितें जालां की खबर ना की 4 मे कावंटींग दवरला. हो एक मोठो प्रश्न. पयलीं म्हणटा 6 म्हयने कोणें आमदार नाशिल्लो. आतां 7वो 8वो म्हयनो कितले दीस ते डिले करता कोणा खातीर डिले. बीजेपी इतले जर कॉन्फिडंट आसा आनी बीजेपी अख्खे इंडिया जाणा की ते आतां कितें म्हणटले की 4 स्टेटान इलेक्शन चल्ल्या. वी ऑल नो हाव मच पॉवरफूल द बीजेपी गव्हर्मेंट इज अ स्टेट अँड सेंटर. आनी इफ दे आर दॅट शुअर ते 2000 4000 5000 10000 मतांनी जिखतले जाल्यार 9 एप्रिलाक इलेक्शन करचें आनी 10 एप्रिलाक कावंटींग करचें. 4 मे ताणें कित्याक दवरला कोणा खातीर दवरला. ना पूण हे काउंटिंग शेड्यूल जे आसा पळय ते गव्हर्नमेंट डिसायड करना ते ECI करता न्ही. तुकाय खबर आहा ECI कितले चलता आनी गव्हर्मेंट कितले चलता ते हांवें तूं सांगूच नाका. हालींच एक्झॅक्टली इलेक्शन जालें त्या टायमार तुमी हें केल्लें. आमी इंडिपेंडंट सीट गेल्ले आनी आमी 5000 सुमार मतां काडिल्लीं. आनी सो आतां काँग्रेस आनी आमची तांची मतां सगळीं एक जावन तर आमी एकवट करून फुडें वचत जाल्यार खूब गजाली बरी जाता अशें आसा. तुमच्या वाटेन काय निकाल लागूंक ना. लायफान डिफीट्स सदांच आसता. डिफीट जाले म्हणून मनशान घरा बसून सोडपाचें ना. वी हॅव टू कीप वर्किंग हार्ड अँड वी आर वर्किंग हार्ड. आय हॅव सीन द वर्स्ट डिफीट्स इन माय लायफ अँड डिफीट्स डोंट डिमोटिवेट मी. इट मोटिवेट्स मी. वी हॅव टू कीप गेटिंग युअर सेल्फ मोटिवेटेड अँड कीप वर्किंग हार्ड. वन डे ऑर अदर संजू सॅमसन इज द बेस्ट एक्झाम्पल इफ यू हॅव सीन. संजू सॅमसन सगळे काबार जाले सोंपले म्हणटाले आनी द डे क्लिक अँड द वर्ल्ड रेकॉग्नायज. कितें आनी एक अशें की अशें म्हणटात की थंय आपूण इंट्रस्टेड कॉन्टेस्ट करपाक सोदता म्हणून. सो I don't want to talk on it. That my Congress leaders will talk. I will only talk about whatever the party decides. We'll go ahead with it. पूण ते समज अलायन्स जाली समज ऑपोजिशनाची जाल्यार चार्जीस चड आसा काय खंयची पार्टी हांव ताचेर कांयच उलोवंक शकना. म्हाका म्हज्या कार्यकर्त्यांचेर म्हाज्या वोटरांचेर आमच्या पार्टीचेर पूर्ण विश्वास आसा. त्या प्रमाणे आमी काम करता. बट आनी आतां तुमकां ना तांकां वेर्णेकर आहा तांकां राजेश राजेश परत सांगलें राजेश वेरेकर इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन. वॉट एवर द पार्टी डिसाइड्स. इफ इट डिसाइड्स अबाउट राजेश, केतन भाटेकर स्टँड स्ट्रॉंगली विथ राजेश. इफ इट डिसाइड्स अबाउट केतन भाटेकर आनी 2027 इलेक्शन आनी ताच्या खातीर आमी काम करता. 8 महिन्याच्या टायमान दोगूय टेस्ट जातले तुमी. 8 महिन्याच्या उपरांत मागीर फुडल्या वर्सा परत इलेक्शन समजून घे. इलेक्शन्स आर नॉट won on basis of time limitations. Elections have to be fought like elections. So let us concentrate on 9th April and let us work hard. Now सगळ्यांक तुमकांय आनी सगळ्यांक कार्यकर्त्यांकूय सगळ्यांक आमकां फोंड्या काँग्रेस पार्टीक आदार दिवचो हे मागणी करता.